आमकां एक हें सांगलेलें न्ही, एक ऑर्डर मारलेली. त्या ऑर्डरा प्रमाणे 22 तारखेच्या ऑर्डरा प्रमाणे ते तांकां आमकां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलेलें रायट टू वे. आनी आमी मागीर तें एप्लिकेशन पळोवपाचें म्हणून. पूण आमकां काय कोणाचें एप्लिकेशनां तांणी हें बीन कांय करना, सगळें इल्लिगल आसा. सो आतां आमी ताका नोटीस मारली, पब्लीक नोटीस. हातूंत तांणी 10 दिसांनी काडूंक जाय, नाल्यार आमी काडटले तांचे सगळें अशें म्हणून आमी हें केलां. एज पर रायट नोटीस कोणाक सेक्शन काडल्या 18 आमी ताका जे रुल्स आयल्या लेटेस्ट गव्हर्मेंटाचे त्या प्रमाणे आमी सेक्शन 18 तांकां ती नोटीस घातल्या रायट टू रिमुवल. सो ते तांणी स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक जाय, सर्वे बिर्वे करूंक जाय आनी मागीर ते पयशे बिशे भरूंक जाय आनी करूंक जाय. तशें तांणी कोणाचेंच कांयच ना. आनी तांणी वॉट दे हॅड प्रॉमीस बाय फर्स्ट दे वील क्लियर ऑल द पोल्स तांणी करूंक ना. आनी ते एक्चुअली कांय दाखयना करपाचें अशें. आमचे पोल थोडे स्टेबल ना, स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक ना म्हजे कडेन. आनी आमी ही आतां नोटीस तांकां दिल्या, पब्लीक नोटीस. ते मिटिंगेक आयिल्ले आयज 2-3 जाण आयिल्ले ते मिटिंगेक. नोटीस IT डिपार्टमेंटाक दिला का किंवा हांवें नोटीस आमी पेपराक घालतले आनी नोटीस दिल्या तांकां ओके की तांणी ते केबल 10 दिसां भितर काडचे एज पर सेक्शन 18 ऑफ द लेटेस्ट रुल्स ऑफ द गोवा सेंट्रल टेलिकम्युनिकेशन. तांणी कितें म्हणलां, जी प्रॉपर्टी आमची आसा त्या प्रॉपर्टीचेर जर कोणें इल्लिगल करत जाल्यार आमकां काडपाक हें आसा विदावट अवर परमिशन. सो 10 दिसां नंतर जर कोण रिस्पॉन्ड करिना काडना जाल्यार आमी काडून घेतले अशें आमी तेजेर घातला. सो आतां रिस्पॉन्ड तेंच्यांनी पावर डिपार्टमेंटाक करपाचो का IT ताणें काडूंक जाय. आतां तांकां कितें ऑप्शन दिला, तांणी ते केबल काडप आनी कलर कोड म्हणजे एकट्यान आतां 4-5 जाणांचे कोणाचो कलर कोड आहा, कोणा इंट्रस्टेड आहा आनी ते सगळे केबल काडप. आनी आतां आमचो काळो केबल आसता जो सर्वीस वायर तो कट आसा जाल्यार कळना. सो तो काळो केबल सोडून ताणें कसलो तांबडो मागीर ग्रीन आनी ब्लू येलो अशें ताणें व्हायट अशें ताणें हें घेवंक. So all operators are illegal, all they are operating. दॅट वी डोंट नो. आय पुट अ पब्लीक नोटीस 10 दिसांनी कळटलें न्ही. ते काडना जाल्यार वी वील कम टू नो. कोण नो हायकोर्टान सांगलेलें तांकां आमकां एप्लाय कर म्हणून. पूण एकट्यानूय आमकां एप्लाय करूंक ना रायट टू वे. म्हणजे ते इल्लिगल आहा न्ही ते. नाल्यार ताणें त्या हायकोर्टान गेल्ले ताणें एप्लाय करपा जाय आशिल्लें. आतां ती मॅटर 15 तारखेक कितें आसा, 15 काय 18 म्हाका एक्चुअली खबर ना. ती मॅटर आसा त्या दिसा मागीर नाल्यार दे हॅव टू चॅलेंज. तांणी हें घेवपाक जाय, कोर्टाची ऑर्डर घेवन कितें करपाक जाय. तुमची मिटींग जाल्ली तेन्ना तेंच्यांनी स्वता काडटा सांगितलें. स्वता काडटा म्हणून सांगलेलें म्हाका तांणी. पूण आतां ते एज पर ताणें टायम घेवन कांयच काडूंक ना आनी कांय करूंक ना, तशेंच आसा सगळें. सो तांकां आमी कितें सांगलेलें, तुमी तें बंचींग भरलें तें काडा नाल्यार वी वील रिमूव म्हणून. आनी ते ओल्डूय एका बांदतात, नवें एका बांदतात, खंयच्या खंय बांदून चालू केलां. 10 दिसांनी सपोज ऑर्डर कंप्लाय केल्लो ना जाल्यार मागीर एक्शन जाल्यार एक्शन दे हॅव वी वील रिमूव इट आनी दे हॅव टू पे अ फायन एज पर द लॉ. आनी ताणें काडपाकूय ताणें एज पर दीस लॉ दे हेज टू एक्चुअली म्हणजे ताणें आपणेन काडून दिवप. हांवें घातल्या त्या नोटीसान. ते काडना जाल्यार मागीर आमी काडप आनी तांकां बील दिवप. आणि तुमचे IT डिपार्टमेंट तुमचे ते रेट शेअरिंगाचे कितें उलोवप जाला IT म्हाका रायट टू वीक IT डिपार्टमेंट लागना. दीस इज डायरेक्टली विथ अस. त्या हायकोर्टान आमकां दी सांगलेलें इट इज 300 रुपीज पर पोल. हां तुमचे सो म्हाका 300 रुपीज पोल पे करूंक ना आनी ताणें बाकीचेंय करूंक नाका. ओके. सो ताणें आमकां रेवेन्यू लॉसीस आमकां डेली जाता. म्हजे 3,20,000 पोल्स आसा फूल गोंयांत. ते 3,20,000 पोल्स तो कोण विचारतालो 3,20,000 पोल्स 100 रुपयान सुद्दां धरले जाल्यार पळय कितले जाता. आनी वर्साचे ते. आनी तांणी 3-4 वर्सां ताका ते 3 वर्साचे दिवंक जाय. तांणी ते कांय करपाक तयार ना. तांकां कळ्ळां आतां की आमी तांचे कडल्यान पयशे घेतले, दे आर नॉट कमींग. पूण केबल ऑपरेटर वालो बोट IT डिपार्टमेंटा कडेन दाखयता. ते म्हणटा की आमी तेंच्या IT डिपार्टमेंटाचे हांव कितें तांणी ते पोर्टल बिटर क्रिएट करून आमकां धाडटा. ताचे कडेन पोर्टलूच ना, आमकां कशें धाडटले ते. आमचे म्हाका जे हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली तातूंत हायकोर्टान म्हणलेलें तुमी आमकां एप्लाय करा. आनी हायकोर्टाक आमी सांगूंक नाका. आतां ते आमकां आमचे प्रोसिजर आमी करता. हायकोर्टान आमकां तुमकां एप्लाय करप सेपरेट प्रोसिजर आसा हरशी. रायट टू वेन ताणें एप्लाय करचें पडटा.